ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ರಾಜ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. मोगाल बाबान आनी भयणीनो देव बरी सांज देव तुमकां सोमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजाराच्या त्या जेजूच्या नांवान हांगा सजमलेल्या तशेंच विविध माध्यमां मार्फत ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणीक मोगाचो स्वागत म्हणटा मोगाल भावन आनी भयणीनो पवित्रात्म्याची सखत पवित्रात्म्याचे बोळ पवित्रात्म्याची कृपा कितें सगळ्या पवित्र सभेचेर नदर घाली जाल्यार पवित्र सभेच्या चरित्रेचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमी अनुभव करना आयल्या अनुभव केल्या आजुनी आमी अनुभव करना आसा ते देखून आज तावन आज ब्रेस्तार आनी मुखले 2 ब्रेस्तार ह्या पवित्रात्म्याक आमी विशेष मान गौरव दितल्या पवित्रात्म्याची सखत कृपा आमी मागतल्या प्रत्येक जण आमच्या युवासनाक भुरग्यांक ह्या पवित्रात्म्याच्या कृपेन अभिषेक करूंक आमी मागतल्या त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो आज तावन मुखले ते 3 हप्ते विशेष तरान पवित्रात्म्याची कृपा पवित्रात्म्याची सखत आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड अनुभव करूंक पवित्रात्म्याच्या कृपेन आमी आमची कुटुंबां आमच्यो कम्युनिटी आमी खंयसर वस्ती करता थंयसर भरच्या खातीर त्या कृपेन सक्तेन भरच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू ते देखून एक घडी सगळें आमी दोळे धांपया त्या सुमयाच्या हजरपणांत आमी आसा स्वागत पवित्रात्म्या तुका आमचे मदें तुजे सक्तेन आमकां बर राव तूं आमचे सवे पवित्रात्मा आमची सकत पवित्रात्मा कृपा जावन आसा त्या तो सुमया मुखार ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या सुमया मुखार आमी आसा सुमयान त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिल्लो जावन आसा तर त्यात पवित्र आत्म्याक आज आमी परत आमचे मदें आमचे थंय आमचे संगी रावच्या खातीर ह्या घडये विशेष तरान स्वागत करया आमी गावया गीत स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें तुजे सक्तेन आमकां बर राव तूं आमचे सवे ह्या आराधनांत वांटेली जावंक ह्या देवाचे उतार आमी आयकून नियाळ करूंक आमचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सक्तेन भरच्या खातीर ह्या आराधनेच्या सुरवेरेंत आमचेर देवन ये पवित्र आत्म्या आमचे संगी राव पवित्र आत्म्या आमची खाल सामाना तुज्या उजवाडान तुज्या उज्यान बर म्हणून पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमचे जिवीत आमी समर्पण करया आमचे खाल सामाना ह्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेक कृपेक आमी उक्ते करया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया आमचो भाव हे गीत गायतना ही उतरां आमची घरां आमी घेवया खाल सांतावन आमी मागया आनी हो पवित्र आत्मा ह्या घडये आमचे मदें येवच्याक आमचे थंय रावच्याक आमचे थंय वस्ती करच्याक आमचे जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन ह्या घडये भरच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन जे कितें कश्ट बेजाराय दुख पिडा शिडा समस्या घेवन आमी आयला हे सगळे ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेक कृपेक आमी समर्पण करया कोणा खातीर आमी मागता म्हळ्यार कोणा लागीं मागता मागोवंक आमी सांगलां तांकांय ह्या घडये पवित्र आत्म्याच्या सत्ते कृपेक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू हर एकल्या खातीर आमी मागया आनी अशें पवित्र आत्म्याक आमचे मदें ह्या घडये आमी आपोवया आमचे दोनी हात आमचे उदारे दवरया आमचे दोळे आमी धांपया त्या सत्तेक त्या कृपेक ह्या घडये आमी अनुभव करता आसतना आमचे मदें येवंक आमच्या खाल सामानांनी रावंक ह्या घडये आमी उलो मारया मोगाचें न्हू स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोते Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. तुझे सक्ते Stay with us. नाम ये पवित्र आत्म्या ये आमचे आमचे थंय ये हांगासराच्या हर एका भाव भयणी ये पवित्र आत्म्या ये तुका आमचे या घडी हांगासराच्या हर एका भाव भयणी पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेक समर्पण करता तुझ्या सत्तेक समर्पण करता राव तू आमची विविध माध्यमां मार्फत आराधनाक वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणी तुझ्या कुटुंबाक तुझ्या पांयां तळांत समर्पण करता पवित्र आत्म्या तू जिवीत दिवची सकत पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये आमचे हर एकल्या थंय ये आमचे हर एकल्या थंय ये पवित्र आत्म्या Jesus, we thank you for out your spirit, Jesus.
Pour out your spirit, Jesus. Anoint each and every one, those who are present here. Be with us, Jesus, we are Holy Spirit. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Lord. Send forth your spirit, Lord. Anoint each and every one of us. Those who are present here, Lord. Be with us, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Come, minister. Stay with us, Holy Spirit. Anoint each and every one of us. Be with us, strengthen us. Give us your life, Spirit. Come, Holy Spirit. Come, amidst us, Holy Spirit. Stay with us, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Anoint each and every one of us. ये पवित्र आत्मा, ये आमचे दैववन, ये पवित्र आत्मा. तुझे सतत आमकां जाय, तुझी कृपा आमकां जाय पवित्र आत्म्या. प्रत्येक जावन सगळी युवा सणांक भुरग्या बाळांक तुज्या पांयां समर्पण करता. पवित्र आत्म्या तुज्या सत्येक कृपेक आमी समर्पण करता. पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये आमच्या युवा सणांक अभिषेक कर पवित्र आत्म्या. ये तांच्यामध्ये राव पवित्र आत्म्या. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र Thank you, Holy Spirit. Be with us throughout this prayer summit. Be with us. Be with us, Holy Spirit. Be with us, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Thank you. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोघाल भवन आणि बहिणीनो, या सपवित्र आत्म्याक सुमयान पाठयलेल्या आम्ही स्वागत केलो आमच्या मध्ये. आमचो देव, आमचो सुमी या बहुपवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. आमचो देव त्रिएक देव, देव बाप, देव पूत आणि देव पवित्र आत्मा हे तिघी जण सांगत आसात. आणि ते तिघी जण समासम आणि ते तिघी जण सांगता वावर करतात. पवित्र आत्म्या उलो मारतना बापाक उलो मारल्या वरी, पुताक उलो मारल्या वरी आणि त्या मरी पाते आमचे ते येतात, आमचे सांगता ते रावतात. कित्याक त्या बापान आमकां बापातान उब जाल्लो तो पवित्र आत्मो, पुतान आमचे खातीर पाठयल्लो तो पवित्र आत्मो जावन आसा. लुकास एवांजेल अध्याय 24 वाक्य 29 म्हणटा, बापान बसयलेलो पवित्र आत्मो हांव तुमचेर धाडटलो. बापातावन उब जाल्लो, बापान बसयलेलो आनी जेजून आमकां एक देणे जावन कानीक जावन दिल्लो तोच पवित्र आत्मो आमचेर आयलो, आमचे थंय आयला, आमचे सांगता तो रावता. सगळ्या रचनेच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत ही बळादीक सकत आमचे मदें आसा, आमचे थंय आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, या बहुपवित्र साक्रामेंतांतल्या या देवाक आमी आराधन करतना, या सुमयाक आमी आराधन करतना, या सुमया थंय त्रिएक देवाक आमी देखया. त्या त्रिएक देवाक आमी पळोवया. देवा बापाक, देवा पुताक आनी देवा पवित्र आत्म्याक. आमचो देव त्रिएक देव, आमची बळवंत सकत ही त्रिएक देव जावन आसा. आनी वो देव आमचे सांगता आसा, आमचे सवे रावता, आमचे सवे जियेता, आमचे सांगता पयन करता आनी आमचे बोळ सर्वस्व वो त्रिएक देव जावन आसा. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, ते देखून एक घडी दोळे आमी दांबिया, एक घडी आमी मौन रावया. मोगाचे न्हू, ह्या त्रिएक देवाक आमी मान करूंक, आमी आराधन करूंक, आमी स्तुती करूंक ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा. एक घडी आमचे समर्पण ह्या त्रिएक देवाक आमी करया.
या त्रिएक देवाचे आजरपण या बहुपवित्र साक्रामेंतांत या घडी आमी बघया मोगाचे न्हू. आमची सकत, आमचे बळ, आमची कृपा, आमचो वो त्रिएक बळादीक जीव देव जावन आसा आनी त्या देवाचें आजरपण या घडी आमी हांगासर बघून आसा. एक घडी आमकां आमी समर्पण करया. संपूर्ण तरान त्या त्रिएक देवाच्या हजरपणाक आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू. एक घडी आमी समर्पण करया, आमी मागया. सुमयान म्हणलें, हर एकट्याचेर म्हज्या पवित्र आत्म्याक हांव धाडटलो. तर तो सुमी हांगासर आसा, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. बापाची वळख दिल्लो, बाप आनी हांव एक म्हूण सांगल्लो आनी त्या पवित्र आत्म्या बापातावन उब जाल्ल्याक आमकां दिल्लो. तेगी सांगता एकवटीत सांगता वावुरचे. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत सांगता ते आसात. तर ह्या त्रिएक देवाक आमचें समर्पण आमी करया. जे कितें कश्ट, बेजाराय, दूख, समस्ये, सलवणी, पिडाशिडा, कितें उणेपण असकत गाय आमचेर आसा, सगळें ह्या घडये ताच्या पांयां आमी समर्पण करया. आमचो सुख संतोष, आमचें बरेंपण सगळें ताचे तावन उब जाल्लें. आशिर्वाद आमी अनुभव केल्लीं, अनुभव करची, हर एक उपजोवची ह्या जरी थावन. तें देखून आमचें समर्पण आमी करया. एक घडी आमी मौन रावया. कितें त्या सोम्या कडेन, त्रिएक देवा कडेन उलोवंक जाय, एक घडी मौनपणान आमी उलोवया. आमकां ताका आमी समर्पण करया. तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता त्रिएक देवा. तुका आराधन करता त्रिएक देवा. हो सगळो संसार रचून तुझ्या वैभवान भरलेल्या खातीर आमी तुका आराधन करता त्रिएक देवा. रचनेच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत एकवटी थरान तुम्ही करच्या त्या वावुरा खातीर आमी तुका आराधन करता त्रिएक देवा. तुम्ही एकवटी थरान सांगता रावन हर एका मनशा मारी पात वो वावर आज चलोवन व्हरूं तो त्रिएक देवाचो अनुभव आमकां हर एकल्याक दिवचे खातीर आमी तुका आराधन करता त्रिएक देवा. एकामेका तुम्ही सोडून रावंक जायना. त्या मारिपात तुम्ही सांगता वावुरतात आनी त्या मारिपात आमकांय सांगता वावरूंक त्या सक्तेन कृपेन तुम्ही भरतात. त्या देखून आमी तुका आराधन करता त्रिएक देवा. या संवसारा म्हणल्या शेतांत एक अपूर्वायेचें जिवीत दिवन त्या त्रिएक सक्तेच्या कृपेन आमकां भावार्थाचें देणें दिवन व भावार्थ आज पर्यंत जीव सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या कृपे खातीर आमी तुका आराधन करता त्रिएक देवा. मोगाल भावन आनी भयणीनो, तर ह्या त्रिएक देवाक आमच्या खालसा मनाचो मान आराधन गौरव आमी भेटोवन आमी गावया गीत आराधना तंदे, आराधना येसुवे, आराधना आत्माने. या त्रिएक देवाक सांगता आमी स्तुती गावया, या देवाचें आराधन करया. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ.
ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮಾನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भावन आणि बहिणीनो पवित्र आत्मा त्रिएक देवाचो एक जण जावन आसा तेका आमी म्हणटा इज ऑल्सो पर्सन तो एक व्यक्ती जावन आसा आणि त्या देखून पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्याक उल्लेख करतना अरिये कडेन म्हणटा तो जो हांव सुवांजेल अध्याय 14 वाक्य 16 तावन 17 तवळो हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल रावतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्यार संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका पातयेतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय रावता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भावन आनी बहिणीनो संवसार ताका वळखूंक शकचो ना संवसाराक तो कोण कितें म्हण कळचें ना पूण आमकां पातयेनी आसलेल्यांक बावर्त्यांक कातोलिकांक कित्याक ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक केला आमच्या पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता दिसा ताचें येणें आमचें थंय जाल्लें तिरावणेच्या साक्रामेंता मारिफात ताचे कृपेन आमी थीर जाल्या आनी विविध साक्रामेंता मारिफात ती कृपा आमचे थंय वाडत आयल्या आनी त्या देखून हे वासा म्हणटा
कित्याक तुमचे सांगता आणि तुमचे थंय तो रावता. आमचे सांगता आणि आमचे थंय तो रावता. त्या देखून वो पवित्र आत्मो आमचे सांगता रावता. आणि एक व्यक्ती जावन आमचो इश्ट जावन आमचो सांगती जावन आमचो मार्गदर्शक जावन आमचो बुजोनदार जावन आमचे दैर जावन आमचे सांगता तो रावता. हर एक घडी आमचे सांगता तो आसा. आमी त्या देखून आमी एक सुरी न्ही. त्या देखून तू जेजून म्हणलें हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. अनाथ न्ही. आणि एक व्यक्ती तुमचे सांगता आसा, तुमचे सांगता निरंतरी आसा आणि तुमचे सांगता तो रावतलो. आणि त्या देखून तो जो आमच्या वांजेलान अध्याय 14:25 म्हणटा, पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र तुमकां सगळें शिकयतलो आणि हांवें तुमकां कितें सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा काडलो. मजतदार आमकां शिकोवचो, आमकां सांगात दिवचो, आमकां समजोवचो. आमचे सांगता हर एक घडी तो रावता तसलो आत्मो आमकां दिला मोगाचें. त्या देखून तो निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 31:3-5 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां म्हळां, हांवें ताका देवाच्या आत्म्यान भरला आणि सर्व जिन्साचें काम करूंक ताका निपुणाई, बुदवंतगाय आणि जाणवाय दिल्या. पवित्र आत्म्यान भरला आणि सर्व जिन्साचें काम करूंक ताका निपुणाई, बुदवंतकाय, जाणवाय दिल्या. नमुने विविध तरांचे वावर करचे खातीर भांगाराचें, रुपयाचें आणि तांब्याचें काम करूंक, रत्ना पाथर कातरूंक, रुखाडाचे वस्तू कांतरावंक आणि सर्व जिन्साचें शिल्पकाम करूंक तो शकतलो. म्हळ्यार पवित्रत्व आयिल्ल्या वेळार ही निपुणाई, बुदवंतगाय, जाणवाय आसल्या वेळार खंयच्याय तराचें इवन खडाप फूट करूंक, फातर कातरूंक आणि शिल्पां रोसूंक हर एक करूंक सकता तसली सकत करपा ह्या पवित्र आत्म्यांत आसा. ह्या पवित्र आत्म्या मार्फत आमकां हर एकल्याक मेळटा. मोगाल भावन आनी भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाचें आमी क्रिस्तांवां कितलीं भागी, आमी कातोलिकां हेका लागून कितलीं भागी. आमचे सांगता आनी एक व्यक्ती आसा. आमकां निपुणाय दिवचे, जाणवाय दिवची, बुदवंतगाय दिवचे, हर एक समजोवचें करचें शिकयतलो. आमच्या सांगता रावचो आमचो इश्ट वो पवित्र आत्मो आसा मोगाचें. आनी त्या पवित्र आत्म्याक ह्या सोमयान पाठयल्लो आणि सोमयान आमचो मजतदार दिल्लो तो आमचे सांगता आसा. त्या देखून परत एक घडी दोळे आमी दांबया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया मोगाचें. तसो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. आमचे सांगत आसा. आमच्या काळजांत न्हू एक घडी त्या पवित्र आत्म्याचें आजारपण ह्या कुडींत आमी बगया मोगाचें. त्या देखून तूं सांबावलान म्हणलीं उतरां, तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर, तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर. ह्या मंदिरान पवित्र आत्मो आसा. त्या देखून हें पवित्र मंदीर एक घडी त्या पवित्र आत्म्याचें आजारपण आमचे भितर बगया. त्या सोमयाक काळजांत हांव त्यायक म्हणया. आमकां एक सांगाती जावन, इश्ट जावन, मजतदार जावन आमकां ताका ताणें दिला. आमकां जाणवाय दिवंक, मदीं उजवाड दिवंक, समजोवंक, कितें उलोवचें तें उलोवंक प्रेरण, हर एक काम वावर करूंक सकत ह्या पवित्र आत्म्या मार्फत आमकां लागता. आमी चिंतूंक पुरो हांवें करचें, पूण पवित्र आत्म्या मार्फत तो आसा. त्या पवित्र आत्म्यान स्नान घेतलो, त्या पवित्र आत्म्यान आमी थीर जाल्ल्या आनी तो पवित्र आत्मो ह्या बिडारान वस्ती करता. त्या देखून त्या सोमयाक एक घडी थँक्यू आमी म्हणया. त्या पवित्र आत्म्याचें हाजरपण एक घडी आमच्या भितर आमी बगया मोगाचें.
जर तर पवित्रात्मो या मंदिरान आसा जाल्यार आमी हर एकल्याचो मोग करूंक आसा, आमी दुखयल्या बोगसूंक आसा, आमच्या जिवितान कितें सोडून करतना तें आमी बोगसूंक आसा, विसरोंक आसा. आमच्या जिवितांत हर एक तराच्या वायटा विघ्नांचेर आमी जैतेवन जावंक आसा. आमच्या जिवितान येवचे त्या कुर्सांक आमी वेंग मारूंक आसा. तसलो पवित्र आत्मो, त्या पवित्र आत्म्याची सकत कृपा तितली अगणित मोगाचें न्हू. तातूंत त्या पवित्र आत्म्याची सकत कृपा एक घडी आमी भोगया मोगाचें न्हू. जर तर तो आसा म्हूण बघता, ताजे हजरपण ह्या मंदिरान आसा, हें मंदिर ताचें पवित्र मंदिर म्हूण आमी वळखतात हांव जाल्यार ताणें केल्ल्या बरी, सुमयान केल्ल्या बरें आमी करूंक आसा, सुमयान जियेल्ल्या बरें आमी जियोंक आसा, एकामेकाचो मोग करूंक आसा, एकामेका बोगसूंक आसा, वायटाचेर उणेपणाचेर आमी जैत उरोंक आसा. कित्याक आमचे भितर बळ आसा, आमचे भितर ती सकत आसा, आमचे भितर ती कृपा आसा. आनी त्या सुमयाक आमी साक्षी रावोंक आसा. तर ह्या घडये ती कृपा आमी मागया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक कृपेक आमकां आमी समर्पण करतना ती कृपा आमी मौनपणी एक घडी आमी मागया. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. या गितांनी या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गायतना आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याक समर्पण करतना जर तर हें मंदिर ताचें पवित्र आत्मो ह्या बिडारांत आसा जाल्यार ह्या बिडारा मारीपा ताका साक्ष रावोंक ते पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुमकां सक्तेन बरोवंक जाय. प्रत्येक जावन आज आमी युवासनांक मागता आसतना आमच्या तरणाट्यांनी, आमच्या युवासनांनी, आमच्या भुरग्यांनी तांचें जिवीत पवित्र आत्म्याक समर्पण करून तांचें जिविता मारीपात कश्ट तेल्यांचो, निर्गतिकांचो, कोणाक गरज आसा तांकां तांचो मोग करूंक, तांच्या कश्टा दुखां पावोवंक, बक्षिल्ल्यां दुखोवंक, तशें उदार म्हूण तांकांय युवासनांक हर एकल्याक लाभोवच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याक आतां आमी उलो मारया मोगाचें न्हू. ह्या घडी आमी मागया. पाण संको 12:12 ಸರ್ವಾರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ
या घडी आमच्या मथीक कोणी आमकां दुखयलें उडास येता जाल्यार तांचे खातीर आमी मागया तसो उडास घडया तांकां पवित्र आत्म्याक सत्य कृपेक समर्पण करया कोणायचे आमचे राग आसा आमकां कोणायचे राग आसा जाल्यार तसल्या खातीर विशेष तरान आमी कोणायकी दुखयला वा कोणी आमकां दुखयला जाल्यार या घडी विशेष तरान तांचे खातीर आमी मागया आमी बक्षी आमच्या काळजांत जावन बक्षी आमी तांचो मोग करया सोमियान म्हणा बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ती नेनात बापा तांकां बक्षी या घडी आमी आमकां दुखयल्या बक्षोक बक्षाने मागोंक आमी कृपा मागया ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಳವಾಗಿ आमच्या जिवितान येवचे ते कष्ट संकट आमच्या जिवितान असले ते समस्या बेजाराय सगळे या घडये समर्पण करताना आचेर जैत करून पवित्र आत्म्या ये देव पवित्र आत्म्या सत्य आमकां बरमन या घडी आमी मागया ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ आमचे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या खातीर कोणी आमच्या लागीं मागोंक तांचे खातीर हर एकल्या खातीर मागच्या खातीर तसलें उदार तसलें बरें मन आमचे ते रस्त्याक पवित्र आत्म्या कडेन आमी ह्या घडये मागया मोगाच्या ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬಂದೆ बक्षूंचे तसलें उदार मन उदार काळीज आमच्या जिवितान येवच्या त्या संकश्टांत कश्टांत पिडेशिडेक समस्येक आमी भियेनासतना तुज्या पवित्र तुज्या सत्तेचेर फाटीं आमकां कृपा दी आमचे ते उदार मन बरें मन रस आनी पात हर एका घडये हर एका दिसाक साथ जावन आमकां कृपा दी पवित्र आत्म्या आमचे ते राव पवित्र आत्म्या तुज्या सत्तेन तुज्या कृपेन आमकां भर अभिषेक कर पवित्र ये पवित्र ये देवन ये आमचे हर एक आमचे काल सामान तुझ्या सत्तेन भर आमचे काल सानी तुझ्या सोम्याच्या काल सारखी खालती आणि बोळी करून आमकां कृपा दी ये पवित्र ये Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो देवाचे उतार आमचे सखत आमचे बोळ जावन आसा देवाचे उतार आमकां पवित्र आत्म्याची सखत पवित्र आत्म्याची कृपा आनी ते पवित्र मदो उज्याचें केंड जावन आमचें जिवीत कशें उलपावंक आमचें जिवीत कशें प्रभावीत करूंक शकता हें पवित्र उतार आमकां समजयता तर आतां हें देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक येता तेतून सगळे आमी उबे रावया हें देवाचें उतार आमी आयकूंक नियाळ करूंक आनी ते देवाचें उतार परगटचे आमच्या भावाक त्याच पवित्र आत्म्याचे सक्तेन अभिशेक करच्या खातीर ताचे मारिपा तें उतार आमकां हर एकल्याक परगट जावच्या खातीर एक घडी भर मौनपणी आमी ती करपा ती सकत मागून घेवया देवाचें उतार आमचे भितर येवंक आसा आमचे भितर तें जिरोवंक आसा तरी करून सामुएलान म्हणल्या बरी उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साकर म्हणल्यार त्या उतराद्वारी
ते देवाचे उतार आयकूंक आमकां आमी आयतें करया. ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू उदकाचेर चलता. उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटना सिसांक बेगीनच माचव्यार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक दंड जातस तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीक काळोख पडूंक जाताना मासवो मोदें पर्यांत पावल्लो. तो एकलो मात्र तडीर आशिल्लो. वारें विरोध वळटलें जाल्ल्यान आपणाचे सीस ओले काण मासवो वचूंक कश्टालें तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलोवन तो तांचे सशीन आयलो. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा पवित्र आत्म्याद्वारी हांवें तुवें जियोंक या आमी पवित्र आत्म्याद्वारी चलोवंक. आयच्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार जेजू उदकाचेर चल्ल्या विशयंत आमी वाचप तें नियाळ केलो वाचलें. मातेवाच्या अध्यायन 14 अध्यायन 22-33 वाक्यांत तशेंच आमी वाचिल्लें आतां मार्काच्या ह्या शुभवार्तेंत हे गणिताच्या विशयंत उल्लेख केला. ह्या गणिता विशयंत उल्लेख केला. हे वाचप आमी मुस्तपुटी आमी वाचला. पूण आज हांवान तो नियाळ करचो विशय कशें पवित्र आत्म्या सांगाता हांवें तुवें चलयत गे म्हणल्या विशयंत. जर तर आमी हें सगळें वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा आदलें तातूंत घडीत जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता. उपरांत तो मागोवंक म्हणून वता आनी सिसांक वचोवंक सांगता. आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार सुमार एका 9 वरां उपरांत म्हळ्यार सांजेर 6 वरांचें सांजेचें ही 2 आमचे सिसांचे भायर वता. जेजू लगभग रातीच्या 3 वरार थंयसर तडीत कडेतावन चलोवन वता. त्या दोनीर सडल्या ह्या व्यक्तींक जावंक पुरो पेद्रू आनी ताचे सांगाती तांकां थंयसर उसांबळ उदक थंयसर पळोवंक मेळटा आनी ते कंगाल जातात. 2 कित्याक जाय की म्हणलें सवाल. 2 कित्याक जाय सै हांगासर आमी पळयलें जाल्यार स्वाभावीक नॅचरल आनी स्पिरिच्युअल 2 संगती आमकां पळोवंक मेळटा. दर्यो स्वाभावीक तरान ह्या दर्याचेर म्हाका तुका सोलोवन वचोंक जायना. येवन गेल्यार इल्लो वेळ गेल्ल्या क्षणां पुरासण जाता. त्या देखून हाचेर साला जाय तर हांवें आनी तुवें कितें करी जाय ती 2 म्हळ्यार रुखाच्या कुडके या तांतू उपयोवचे तसल्यो वस्तू दवर ताचेर बसून हांवें आनी थंय वचूंक जाय. स्वाभावीक रितीर 1-2 वचचे जाल्यार दर्याचेर वचचे जाल्यार
दोन्ही मुखांतर या बोटी मुखांतर आमी वसा जाय पडटा नाजाल्यार वसोंक जायना हे स्वाभावीक रीत पूण हांगासर आमी पळयलें जाल्यार हे सीस स्वाभावीक रितीन सांजे 6 वरार गेल्ले दुसऱ्या दिसा सकाळीं 3 वरां पर्यंत ते येता आसतना मुस्तू पॉयंट करून गेल्यात ह्या दोनीर कांय मिस्टेक ना दोनीन कांय मिस्टेक ना पूण भोंवतणी आसच्या उदकाची ल्हारां मुस्तू सडवणें जावन उदक उसांबळ जावन ती दोन बुडोवंक जाता म्हळ्यार स्वाभावीक रितीन फुल्ल रक्षण काणून ते वेता तरी कितेंच करूंक ते सकानान दोनीर कांय मिस्टेक ना पूण आसले सन्निवेशार ते सगळे अल्लोला कल्लोला जातात जेजू पवित्र आत्म्यान बरलेलो जेजू अस्वाभावीक रितीन स्वाभावीक न्ही अनॅचरल अस्वाभावीक रितीन दैवीक रितीन ह्या उदकाचेर सोलोवन वेता आनी जेजू केदाळा भायर सरता पळयत पुस्तक म्हणटा लगभग रातीक 3 वरार तो वचोंक भायर सरता म्हळ्यार सीस सांजेर 6 वरार सुरू केला वो 9 वरां उपरांत येता ती सोलोवन वेता उदकाचेर सोलोवन वेता आनी सोलोवन वचून तांचे कडेन वचून पावता आनी तो मुखार वेसो आसलो थंय वचून रावता आतां म्हाका तुका न्हू कितें कळटा गे म्हणलें सवाल स्वाभावीक रितीन हांव आनी तूं वेता आसतना परिस्थिती म्हज्या आनी तुज्या बोवाऱ्याची अल्लोला कल्लोला जावंक पुरो दैवीक रितीन हांव आनी तूं वचोन जाल्यार ह्या स्वाभाविकेचे की चड वेगार वचोंक जाता आनी कोणीय चिंतूंक सकनातल्या बरी आमी जैत व्हरूंक जाता जेजू आयिल्ल्या फुडलें कितें जाता ती 2 थंड जाता थंयसर आसलें वारें वादळ पुरा रावता म्हूण पळयत पुस्तक सांगता आतां त्या म्हज्या आनी तुज्या जिवीत हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार ही कूड म्हजी आनी तुजी कूड एका दोनी बरी ह्या संवसारांत जियेत जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या आत्म्याक संवसारार आत्म जावन जियोंक शकना आमी हांवें तुवें जियोंक साध्य जाल्यार कुडी मुखांतर मात्र ह्या संवसारार जियोंक जाता कशें ह्या दर्यांत बोटी मुखांतर मात्र वचोंक जाता की तशेंच हांव आनी तूं सगळ्यांक आत्मे ह्या संवसारार जियेत जाल्यार कूड म्हणल्या बोट म्हणल्या ह्या कुडी द्वारे हांवें तुवें संवसारात जियोंक साध्य आसा जेजू आत्मो ह्या संवसारांत जिये जाल्यार ताणें कूड घेतिचें पडलें बॉडी ताणें घेतिचें पडली नाजाल्यार हांगा जियोंक जायना आत्म्यान येवन डायरेक्ट जियोंक जायना उडास दर्या आतां हांगासर आमी पळयलें जाल्यार ह्या घडींत म्हाका तुका कळटा आत्मीक एक शेत आसा एक लौकीक शेत आसा लौकीक शेतांत हांव आनी तूं मुस्तू बरें करच्या खातीर जावंक पुरो एक बोट बरी जायचे म्हणून मुस्तू बरें करून प्रिपेर करयेत आमी म्हणटा टायटानीक शिप्पा विशयी हांव आनी तूं जाणाव घट्टांतलें घट्ट शिप्प तें भयंकर खर्च केलो बऱ्या रितीन दर्यांत वसाचें म्हणून जाल्यार टायटानीक शिप तें बुडटा संवसारार हांव आनी तूं म्हजी आनी तुजी कूड म्हजें आनी तुजें जिवीत बरें जायचें म्हणून मुस्तू शिकता हांव बरें काम करता हांव ताजे खातीर आमी मुस्तू ट्राय करता बरें बिजनेस करता बरें सेली पळोवन काजार जावंक प्रयत्न करता बरो सोलो पळोवन काजार जावंक प्रयत्न करता हांव आनी तूं मुस्तू प्रयत्न करता ही कूड म्हजें आनी तुजें जिवीत बऱ्या तरान ह्या संवसारार जियोंक जाय म्हणून तरी पूण हांवें आनी तुवें कितले स्वाभावीक रितीन प्रयत्न केल्यारय आमच्या जिवितांत केदाळय टेन्शन वत्तड खंत बेजाराय मागीर खालें पुरा संकश्ट आमच्या जिवितांत आसात कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुडीन कांय पिडा आसा म्हणून न्ही पूण बोवारीचे सन्निवेश म्हजें आनी तुजें जिवीत अल्लोला कल्लोला करन आसात म्हजें आनी तुजें जिवीत अल्लोला कल्लोला करन आसात त्या देखून पवित्र आत्म्याची म्हळ्यार दैवीक सकत
मकान तुका आसल्या वेळार मात्र मोगाच्या न्हू ह्या जिवितांत समाधानाचें जिवन जिवंक साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी विंसून कडलो टॉपीक जावन आसा पवित्रत्म्याच्या सांगातपणान जिवचें. सवाल उपजाता आमी इतले शिकपी, आमकां इतले बोरा पयशे आसात, आमकां इतलें पूर आसा तरी पवित्रत्म कित्याक गरज. उडास दवरया आत्म्याच्या शेतांत आत्मीक सत्तेंत लौकिकांत कितल्याच्या बऱ्यांतल्या बऱ्याचे की चड वेगान आमी वचोवंक शकता. लौकीक सत्तेचे की वर्थे रितीन आमी जिवंक शकता. पेद्रू आनी तेजे सांगाती पुरा एक्सपर्ट आशिल्ले, तांकां पागून गुत्त आशिल्ले, बोटीर वचून गुत्त आशिल्ले, तरी पूण ते कंगाल जाले. पयत पुस्तक म्हणटा ते संपूर्ण तरान कंगाल जाले. आज हांव आनी तूं आमच्या शेतांनी एक्सपर्ट जावन आसा. आमच्या भुरग्यांक आमी सांगता थंय शिकायचे, हें शिकायचे, PhD करेचे, तातूंय जायचे, हायेस्ट कामाचो सांबाळ जायचे, सगळें जिवन आमी ताका करशिता. तरी पूण म्हज्या आनी तुज्या भुरग्यांचें, आमच्या भुरग्यांचें जिवन, आमचें जिवन, या आमच्या इतरांच्या मोगांचें जिवन बरें शांती समाधानान करसूंक आमकां तांकां जिवोवचें बरें करूंक मकान तुका साध्य जायना मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार भायले सन्निवेश मकान तुका कश्ट येतात, मकान तुका संकश्टां घालतात. पवित्रत्म्याच्या सक्तीन हांवान तूं जियेल्ल्या वेळार ह्या सर्व संकश्टा वयर जैत व्हरूंक मकान तुका साध्य आसा. आज आमी मुस्त सांगता आमकां ते कश्ट आसात, हे आसात, ते आसात, मुस्त कश्ट आमच्या मुखार आसात. आमी खंयी सुकोवन पडल्या ह्या पवित्रत्म्याची ट्रेजरी ओपन करनासतना, त्या सक्ते विशयंत हांवान तो जाणवाय जोडिनासतना, ह्या सक्ते विशयंत ह्या पवित्रत्म्याच्या सांगातपणा विशयंत आमी चिंतूंक नियाळ आटयनासतना हांवान तूं आज खंती बेजारार आसा. पयत पुस्तकांत आमी अनेक उदाहरण पळयता. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत थंयसर एलिया प्रवादी पावस हाडून येता. 3.5 वर्सां उपरांत पावस आमचे वरी मागता, पावस येता. 450 लगभग त्या बाल प्रवादींक जिवेश मारतात. उपरांत थंयसर तो रायाक म्हणटा, राया आतां पावस आमचेर आसा, रथ काण गे आनी धांव म्हणटा, रथ काण गे आनी धांव. आनी पयत पुस्तक म्हणटा तो एलिया वेता, तकली बगावन मागता. 7वे बोटी मागता आसतना 7वे बोटीन तकले काडटा, इल्लेशें मोड ताका दिसता. आनी पयत पुस्तक म्हणटा 18व्या अध्यायान 44 वाक्य म्हणटा, 7वे बोटीन सेवकान म्हळें मनशाच्या हाता येदें एक व्हड खूब दर्यांतले वयर सरता. एलियान म्हळें वस आनी आहाबाक सांग तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवच्या पयलें सकला वस. थोड्या वेळान मोळाप खूब आनी काळें जालें, वारें वळ्ळें आनी धारींनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेजरायलाक गेलो. पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आशिल्लो. ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेजरायल पर्यंत आहाबा मुखल्यान धांवत गेलो. पळय हांगासर रथ घोड्यांनी धांवडावचें. घोडे एकदम फास्ट, एकदम वेगान तुरतान धांवचेच आसले. पूण ह्या घोड्यांचे की फास्ट मनशाक खंयची सकत दैवीक सकत ह्या घोड्यांचे की फास्ट धांवडावन व्हरता. हांव आनी तूं जिविताची धांव मोगाचें न्हू भारी एका वेगान वचूंक पळयता. इतल्या वेगान वचूंक पळयल्यार म्हज्यान तुज्या जिवितांत वेगान वचूंक जातासतना, कित्याक मनशा सैमाक ताजेंत म्हणलें लिमिटेशन्स आसात. खेदाळा पवित्र आत्म्याची सकत मकान तुका मेळटा. ह्या सगळ्याचे की संवसाराच्या कितल्या पुरा बेश्टो बेश्ट यूज केल्यार ताजे की वर्त्या वेगान हांवें तुवें जिविताची धांव दिवंक साध्य आसा. त्या देखून आमचें चिंता जावन आसलें आमच्या युवातींक आमी ह्या विशयान आतांच जागरण करी जाय. कित्याक ताणीं मुस्त शिकतात बिरमोत, मुस्त काम करूंक वावर करतात, जिवितांत भारी एक उड्डोन आसात. तरी पूण मुखलें जिवीत बरें जायचें जाल्यार, मुखलें तांचें आशिर्वादीत जिवन जायचें जाल्यार हर एकल्या आमच्या भुरग्यांनी, आमच्या तरणाट्यांनी, आमच्या मालगाड्यांनी पवित्रत्वाच्या सक्तीन ताच्या सांगातपणान जियेल्यार मात्र आमी व्हडलें साधन करूंक पावता.
आम्ही पळयता धर्मदूतच्या कृत्यांत 19 अध्यायांत दुसऱ्या तावन 6व्या वाक्य पर्यंत थंयसर पळयलें जाल्यार आपोलो कोरिंतांत आसतना पावल थंयसर येता आनी थंयसर आसलेल्या लोकांक विचारता, तुमी पवित्र स्नान घेतलां गी? ताणें म्हणटा, वय आमी उदकाचें पवित्र स्नान घेतलां. त्या वेळा सांत पावल म्हणटा, जुवांचें स्नान मनशान फाताक रोडोवन जिणी बदल्ल्याचो गुर्तू. आपणा उपरांत येवंच आसलो ताका म्हणजे जेजूक ताणें सत्माने जाय म्हूण. इतलें आयकतच ताणीं सोमिया जेजूच्या नवी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी ताणीं परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें. पळया मोगाचें न्हू, मस्त मोठी आमच्या मोतींत आमी खंयसर गी आसता. सांत पावलो हांगासर आमी पळयता, तुमी पवित्र स्नान घेतलां? वय घेतलां. खंयचें घेतलां? उदकान आमी घेतलां. सांत पावल म्हणटा, पवित्रत्वान स्नान घेशें जाल्यार तुमचें स्वरूप सगळें बदलता, स्वरूप कंप्लीट बदलता. आनी हांगासर पळयता थंयसर तांचें सगळ्यांचें स्वरूप बदललें. आमी आमच्या जिवितांत कॅथोलीक आमी पवित्र स्नान घेता. उपरांत क्रिस्मो आमकां मेळटा, गवळी बाब माथ्यार हात दवरून मागता आनी उपरांत आमकां पवित्र स्नान तिर्जात पवित्र आत्म्याद्वारे आमी तिर्जाता. पूण एक्टिवेट तो कसो एक्टिवेट करता गे म्हणलें सवाल. एक्टिवेट जावंचो देवाचो संदेश आयकल्ल्या वेळार, देवाचें उतार न्ही हाडल्या वेळार, देवाच्या सक्तेन हांव तो एक्टिवेट जावन एकदम पवित्र आत्मो सक्तेवन जाता. मोगाचें न्हू, धर्मदूतच्या कृत्यान 10व्या अध्यायांत 44 ते 48 वाक्य पळयलें जाल्यार पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसल्या सोमेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. जुदेव न्हय आशिल्ल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सगळें आयकल्ले सुन्नत केल्ले बोवार्थी विस्मीस जाले. कित्याक ते आदल्या आपल्या आपल्या आत्व्या भासांनी उलयताले आनी देवाक वाखाणताले तें तांणी आयकलें. मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर असो संदेश आयकत आसतना हांवें आनी तुवें देवाचें उतार आयकल्ल्या वेळार देवाचो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय बळादीक तरान क्रियाळ जावंक साध्य आसा, क्रियाळ जावंक साध्य आसा. आनी ह्या आमी आमचें मागणें जावन आसा. मोगाचें न्हू, ह्या 3 निरंतर ब्रेस्तारांनी हांव तुवें मागणें करता आसतना हांगासर येयल्या हर एकल्यानी पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी बरोवन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन, पवित्र आत्म्याच्या संगी चलोवन ह्या मंगळूर प्रदेशांत एक सक्तेवंत हातेर जायचे म्हणून आमच्या सगळ्यांची आशा जावन आसा. मोगाचें न्हू, रक्तमासांत जल्मोन साधन करचें. मोगाचें न्हू, थोडेंच देखून जेजू सांगता, उदकान आनी आत्म्यान जल्माल्ल्या खरीत हांव आनी तूं वर्तें कांय साधन करूंक असाध्य. सांजुच्या 3ऱ्या अध्यायान 5व्या ते 8वें वाक्य म्हणटा, जेजून जाप दिली, सतत हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्माल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजान प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांतून जल्मात तें रक्तमासच, आत्म्यांतून जल्मात तें आत्मीक स्वरुपाचें. वारें आपणाक खुशी आसा तें वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याक अशेंच घडटा. हें जावन आसा मोगाचो न्हू व्यत्यास, हें जावन आसा व्यत्यास. वारें खंय थावन येता आनी खंयसर वेता, म्हाका तुका खंयसर दिसना, आवाज मात्र आयकता. पवित्र आत्म्यान जर तर हांव तूं बळादीक तरान बरयल्ल्या वेळार, एक्टिवेट जाल्ल्या वेळार, बळादीक तरान एक्टिवेट जाल्ल्या वेळार आमचीं कामां लोक पळोवन विस्मय जाता, तांकां आवाज आयकता. पूण आमी कितें करता, खालें करता, कशें वेता आनी कशें साधन करता तांकां कांयच कळीत जायना. आनी ते विस्मय जावन म्हणटात, वो एक सामान्य व्यक्ती आज कशें इतलें बरो व्हड कृत्यां करूंक शकलो. खंय ताव नाका जाणवाय, खंय ताव नाका सकत, खंयसर अशें बरो घडोवन आसा. कित्या खातीर घडोवन आसा? वो एक सामान्य व्यक्ती. कित्याक मनशाच्या दोळ्यांक आमकां खंय तावन सकत येता, कशें करता म्हणून कोणाकच कळोवंक शकचें ना. मोगाचें न्हू, वारें खंयसर ताका खुशी आसा थंयसर वेता आनी तस प्रमाणे पवित्र म्हणजे सकत ताका जाय जाल्ल्या कडेन सगळ्यांनी वचूंक शकता. पूण हांव आनी तूं कितें करता म्हळ्यार
मुछाने तुझ्या जिवितांत हेंच पळयतात म्हणजे सकत बळदीक रितीन वळोवंक शकता. तर कित्या खातीर खंयसर ती वळनातल्या बरी आमी केलां. जर तर वारें वळा जाय जाल्यार ताका अडकळी आसूं नजो. जर तर हांगा फुल्ल जनेलां बागलां फुल्ल घालीन जाल्यार वारेंच येना. आमकां कांय धग जाली जाल्यार वारें जाय जाल्यार थोडे फावटी आमी घरा भायर पुरा वेता. कित्याक ते वणटी आसात जनेलां आसात ताजे भितर सड्ड वारें गुवाना भायर वचून आमी वारें खाण घेता. कारार जनेलां पुरा गेल्यार बंद खंय येना वारें भायलें. आमच्या जिवितांत सबार संगतीद्वारी हांवें न्ही तुवें बंद करून काण गेलां. आमचें काळीज बंद करून काण गेलां. पवित्र आत्म्याचे सकत वळानातल्या बरी हांवें तुवें केल्या मोगाचें. त्या देखून सांग पावलो तेसलोनिकऱ्यांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायान 17वें वाक्य म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडकळ घाली नाकात. कित्याक अडकळ घाली जाल्यार तें वारें भितर तुज्या जिवितांत वळोवन येवंक जायना. थंयसर अडकळ घाल थंयसर आमी रावयता मोगाचें. आनी ही आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याद्वारे एकदम क्रियाळ जाय जाल्यार कितें करी जें म्हणलें सवाल. पयल्यान पयलें आमचें काळीज खंयसर पळयतात म्हणजे सकत वळटा. 15 सांगलें तुमी जावन आसात जिवंत देवाचें मंदीर. तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा. ह्या पवित्र आत्म्याच्या मंदिरांत मुस्तू गरजेचें जावन आसा काळीज. हें काळीज आज कितें जालां आमकांच आज आमी ध्यान करतना पळय जाय. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार मुखल्या हप्त्यान नेक्स्ट ब्रेस्तार येताना येयलें एक्सरसायज करना आयल्यार आमी कितें आमी आतां सांगता आमी कितें चिंता पडयता असो नियाळ करना आयलें जाल्यार मुखल्या हप्त्यांत आमी चड सक्तीन येवन बरोवंक शकतले आनी मुखल्या हप्त्यान चड जातले आनी ह्या 3 हप्त्यांनी आमी निसायकी आत्म्याच्या सक्तीन बरें जाय म्हणली आमची आशा. आनी ह्या वेळार पयलें नियाळ करी जाय आमचें काळीज कालें जालां हांगी म्हणून. आमचें काळीज गुन्यांवांनी भरलां. जिविताच्या विविध घडयांनी जाल्ल्या अपमानांनी भरलां. द्वेश राग दूख खंत बेजारान भरलां. आमच्या सगळ्यांचें काळीज मोगाच्यान हर एकल्याचें काळीज थोड्यांचें चड थोड्यांचें उणें हर एकल्याचें एका तरान मुछ्यान तुजें काळीज तातूंत भरलां. आनी ह्यो अडकळी रक्तमासाच्या सैमान जाल्ल्यो ह्यो अडकळी म्हाका आनी तुका ह्या पवित्र आत्म्याची वारें वळानातल्या बरी अडकळी घाल्यांत. सर्वेस्पराच्या दृश्टीन हर एक गुन्यांव एक अपराध जावन आसा. आनी त्या देखून आमकां काळजांत निरंतर म्हज्यान तुज्या काळजांत तवळ तवळ झूज जावनूच आसता. बरें आसा पाळ आसा आनी तशें म्हणटा अशें म्हणटा आमच्या चिंतपांत आमच्या बोगणांनी मस्त कालें म्हणटा हांव झूज जावन आसता. काळीज आसना. एखादं बरें आसता एखादं वायट आसता. हे दोनी आसता बरेंपणी आसता वायटय आसता. आतां पयल्यान पयलें हांवें तुवें कितें करीत पयल्यान पयलें एक एक्सरसायज आज आमी करचें जावन आसा पातकाचें बोगसाणें जोडचें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्म तुज्या कृत्यान 2ऱ्या अध्यायांत 38वें वाक्य म्हणटा थवळ पेद्रून तांकां जाप दिली फाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचें बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र स्नान घेवंक थवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. पयलें जावन आसा पातकाचें बोगसाणें. पाताक कितें आमकां मुसळांनी दुखयलां. 15 सांगलें तांकां सगळ्यांक बुक्षियां. आमकां राग आसा द्वेश आसा आनी कितें पूर आमच्या काळजांत आसा सगळें सुट्टावें कुमसार साध्य जाल्यार 15 वचूंक जायना जाल्यार आमच्याच घरांनी एकच कितें आमी केलां म्हूण चिंतून नियाळ बोगसाणें आमी मागया मोगाचें. हें पयलें काम आमी करूंक जाय. हें आमचें काळीज कुमसार जाल्या उपरांत पाश्चातापाच्या मनोभावान रडिल्ल्या वेळार आमचें काळीज नितळ जाता. थवळ कितें जाता थवळ काळीज खाली जाता. पयलींच पुस्तक म्हणटा खाली दवरल्यार डेंजर. आमी पळयता सामातेवाच्या 12व्या अध्यायान 43 ते 45 वाक्यांत थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा मनशाक लागलेलो देवसार ताजे तोंड भायर गेल्या उपरांत तें रिती आसचें पळयता. आनी तो फाटी येत आसतना पयलींच पुस्तक म्हणटा तें जाण्ण नितळ दवरलें तें पुरा पळयता.
आणि मागीर तो पाटी येता आनीक आपणा चड हेर नश्ट सांगाता मेळोन तो भितर सरता आनी ह्या वरवीं त्या मनशाची गत पयलींचे चड फास्ट जाता. मुस्तुपटी म्हज्यान तुज्या जिवितांत अशें जाता. हांव तूं बरें कुमसार जाता. पूण ताजे उपरांत खालीच खालीत उरता तातूंत बरें येना खोटें ना कांय ना एकदम प्यूर नितळ. देवसार म्हळ्यार कालें आमचे देशाचे पाड ओडण्यो एकटी पुरा नितळ जालें. थोडे दीस बरें जिणें जेयलें हांव. इल्ल्या दिसांनी असली एक बळादीक ओडणी येता की पयलींचे की गत फास्ट आमचे मागीर जाता. पयत पुस्तक म्हणटा असल्या सक्तीन तावन तुमी साकृत आसा जाय आनी त्या खातीर कितें जाय जाय म्हाका तुका पवित्रत्वाची सकत आयिल्ल्या वेळार ह्या पातका तावन भायर येवन पातकाराय जिवन जिवंक शकता. एझेकियल प्रवादाच्या 32:27 वाक्य म्हणटा म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. सो पवित्र आत्मो ताजे सकत आयिल्ल्या वेळार हांव आनी तूं पातकारायत जिवन जिवंक शकतले मोगाचें न्हू. आनी थवळ म्हज्यान तुजें काळीज खाली आसचें ना. बगार म्हज्यान तुज्या काळजांत आत्म्याचें सकत आसल्या वरवीं आमी बरें करूंक शकतले. स्वाभावीक तरान हांव आनी तूं लौकीक संगतींनी हांव आनी तूं मस्त बिजी आसता मोगाचें न्हू. म्हज्यान तुजें काळीज खाली दवरच्या बदलाक मागण्याद्वारे आनी काळजांत आमी बरें चिंतून आमी देवाक मागणें म्हणून देवा सांगाता सांगातपणान आमी जियेलें जाल्यार थंयसर आमकां मस्त आत्मीक सकत वळोवंक शकता. दुसरें जावन आसा देवाचें उतार. पयलें पातकाचें बोगसाणें, दुसरें देवाचें उतार. देवाचें उतार कित्याक? देवान विविध वाग्दानां दिल्यान ती वाग्दानां जर तर म्हाका गुंतूना जाल्यार हांवें कशी ती जारेक येतात. मुस्तुपटी चिंत्या इसाया 54:17 वाक्य म्हणटा तुजे विरोध वापरून केल्लें कंचन्स हातेर सुफळ जावचें ना. तुका गुन्हे अवकार करता ती हरी जी पोटकेरी म्हण तो रुजू करतलो. हें सर्वेस्पर सेवकाचे सुभाग आनी तांचे वरवीं तांकां सोडून मेळटलें म्हणटा सर्वेस्पर. हे वाग्दान म्हाका गुंतूना जाल्यार ह्या वाग्दान हांव नियाळना जाल्यार ह्या वाग्दानांतल्यान म्हाका भायर येवंक जायना. मुस्त तेंपा पयलें म्हाका एकल्यान सांगलें. ताणें एक समस्यान येवच्या पयल्यान सांगलें आळे अशें एक तुवें मागा जाय म्हणून. आनी तें हांवें मागोवंक धरलें. म्हाका न्हू केदाळा फुटकेरे आरोप घालून म्हाका समस्या केले. म्हाका खंयच जावना बादाक जावना. कित्याक हांवें हें वाग्दान घडये नियाळ केल्लो आनी त्या वाग्दाना वरवीं म्हाका कितेंच एफेक्ट करूंक शकना. तशेंच विविध वाग्दानां वांजेल्यांत आसात, विविध देवाची उतरां आसात. ती उतरां घडये नियाळ्यांत आसात. कशें आळ्यान पळय वाटून वानार घालून वाडटात. कितलें वाडटात तितलें बरें जावन अर्कंड आसलें मागीर बरें करना तें सॉफ्ट जाता. तशेंच देवाचें उतार हांव तूं कितल्यान कितलें नियाळटा, देवाचें वाग्दान कितल्यान आमी नियाळटा तितलें म्हज्या काळजांत आनी तुज्या काळजांत देवाचें उतार रोमोन आसता. कित्याक देवाचें उतार रोमो जाय म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा सांजोच्या 14व्या अध्यायांत 26वें वाक्य म्हणटा पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां मजतदार पटयतलो, तो पवित्रत्व तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलें तें तुमच्या उगडासा काडटलो. तर मोगाचें न्हू इतलें ह्या आयच्या दिसाक आमी हांगासर ह्या देवाच्या उतराचें ध्यान हांगा वयत आसतना मुखल्या दिसांनी आमी हाचे विशयी चडीत नियाळ करतले. हांव देवाचें उतार नियाळोवंक जाय, पातकाचें बोगसाणें जुळोवंक जाय आनी दोन कामां करना. हांव आनी तूं मुखल्या ब्रेस्तारा हांगासर वयत आसतना आणकी चड सक्तीन आमी भरतले. उडास्तुऱ्यान 3 संगत्यो आमी आज नियाळ केल्यो. पयलें जावन आसा स्वाभावीक रितीचें की चड आत्मीक सक्तेक सकत आसा. हांवें तुवें जिविताची धांवचें की आत्म्याच्या सक्तेन जिविताची धांवलें जाल्यार हांव आनी तूं सक्सेसफूल जावंक शकता. दुसरें ही सकत हांवें तुवें आपणायचें जाल्यार पयल्या सुवातेर पातकाचें बोगसाणें जोडी जाय आनी अडकळी आशिल्ल्यो काडी जाय. तिसरें जावन आसा हें देवाचें उतार हांवें तुवें नियाळें जाय, ताचें वाग्दानां उडासा काडी जाय आनी त्या वेळा आमचे कडेन आसो पवित्रत्व तो क्रियाळ जावन म्हाका तुका राखोवंक शकता. तर मुखलें आमचें आराधन ह्या 3 संगती विशीं आमी ध्यान करया. मुखलें 7 दीस कितें आसात ह्या संगतींत आमी डीपर या आनी
ब्रेस्तारा परत आमी मागण्याक जमता आसतना मोगाच्यानो हें प्रॅक्टीस करन ह्या 7 दिसांनी प्रॅक्टीस करन येवया हांव खंडीत जावन म्हाका भरोसो आसा सबारांक आमचे पैकी सबारांक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन विशेष रितीन अभिषिक्त जाल्लें पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आशिर्वादी जाल्लें जीवन म्हजें तुजें जावंक पावतलें आमेन. Mighty Lord, we surrender ourselves unto you. We surrender our heart unto you. May the Holy Spirit come and cleanse us. May we be able to experience you more deeply. Lord Jesus, we thank you for all the blessings that you have given unto us. Lord, we pray for all our current situations. May you bless all our situations. We surrender all our problems unto you. O mighty Holy Spirit, send your Holy Spirit and give us the wisdom to tackle all the issues of our life. Give us the wisdom to seek your guidance and to be guided according to your counsel and to listen to your voice. Lord, we pray specially for every person who is sick today, every intention of prayer seeking for a healing. We pray for the doctors and we pray for every individual in the hospital suffering through various illness, diseases or different conditions. May the mighty Holy Spirit come upon them, cleanse them, heal them and deliver them. Lord, we also surrender all the individuals who are having different issues in their families, in their workplace and among human relationships with others. Lord, may the love of God come upon them and give them a new heart, a new being and a new spirit. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्रत्म्या देवोनी मोचेतैतो रावोंके o swartuso fakong mochetaito chiyemke vitatmya devone mochetaito rabonke vitatmya devone mochetaito chiyemke संसार पात का कोटाना आत्म्यांची येऊशिकर देवसार पात नाटताना सताक सोदूंक शिकर पवित्रत्म्या देवोने मोचेताito rabonke uswartuso fakongke mochetaito rabonke askat kayin portana adar tuzo labo magnyar dhyana rastana magong makashikar पवित्रत्म्या देवोने मोचेताito rabonke uswartuso fakongke mochetaito chine poina rastana denyan tujanet chini mochi
सुखात पावो पवित्र देवो चेतय तो रावो स्वातु सो पाको चेतय तो Hallelujah, 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 I see the Holy Spirit descending in the form of dove and sitting upon the heads of you. The Lord is going to give more gifting to individuals. The Lord is showing that my grace is sufficient for thee. The Lord is showing that many people are complaining why my life is like this. Why do not I see any change in my life? The Lord is showing, seek the Holy Spirit and my grace will lead you. The Lord is showing many people are unwilling to accept God's grace in their lives and they face challenges and issues on their own strength. The Lord wants us to depend upon His love, depend upon His mercy and depend upon His kindness. The Lord is also showing an individual who is worried that she has been suffering from many diseases. The Lord is going to give healing to this individual. I see individuals who are seeking and praying to the Lord to give them the grace to pray more. The Lord is showing, I will give you my grace and my grace will help you as you surrender more and come closer to me. I will give you my grace and strengthen you. The Lord is also guiding and preparing many individuals for the work of the Lord. I see the anointing upon Father Anil coming more and more. The Lord is showing in the coming days, the Lord will give His Holy Spirit mightily, and the Lord wants us to intercede and come closer unto Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भावन आणि बहिणीनो, देवाच्या उतराचो आम्ही नियाळ केलो. लुकास वांचेल अध्याय 4 वाक्य 18 तावन जेजूचे मिसांव सिनोगान उबे रावल्या वेळार तो इजाया प्रवादेचो ग्रंथ ताका वाचूंक दिल्लो आनी जेजू थंयसर म्हणटा, देवाचो प्रेरकात्मो मुजेर आसा. देवाचो प्रेरकात्मो मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. देवाचो प्रेरकात्मो, त्या देखून हर एक काम आमी करूंक सखत देवाचो आत्मो जावन आसा. सकाळीं उठ्ठाना दीस प्रारंभ करतना हर एक आमी करचे चटवटिक्यो, आमचें सगळें जिवीत आमच्या भावान सोबीत तरान आमकां सांगलें, देवाच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्यान आमचें जिवीत बरा जाय, आमचें जिवीत सोलोन वरा जाय. त्या देखून हर एक दीस सकाळीं उठ्ठाना त्या पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण करून हर एक आमी कसो तो वावर चटवटिक्यो सगळ्यो त्या पवित्र आत्म्यान सोलोन व्हेल्यो जाल्यार हर एक बऱ्यांतलें बरें जाता आनी आमी करचें तें मिसांव आमी कसो तो वावर हर एक फळादीक जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूक सैतान नारता
आणि पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूक सैतानान नाडच्या खातीर पवित्र आत्म्यान ताका आरण्याक व्हेलो. आतां थंयसर जेजूक नारता आसतना ताळण्यो येता आसतना पवित्र आत्मा आसलो आनी ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं ताचेर जैत व्हरूंक शकलो आनी ताका बळ मेळ्ळें आनी ताचें त्या सैतानान वायट शक्तीन ताका कितेंच करूंक जावना. आमच्याय दिसपट्या जिवितांत पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमकांय विविध बांदपाचांतलें विविध वायटांतलें विविध संकश्टांतलें वो पवित्र आत्मा निवारूंक शकता आनी सारकी वाट व्हरूंक वाट सोलोवंक शकता. मोगाचें न्हू तें देखून हांवें वाचतना एक बरोवपी अशें म्हणटा हर एकल्याचें जिवीत आनी मिसांव पवित्र आत्म्यान भरल्या शिवाय क्रिस्त केंद्रीय जावन आमकां जियोंक वावरूंक साध्य ना म्हणटा. जर तर आमचें जिवीत पवित्र आत्म्या शिवाय भरल्या शिवाय आमी क्रिस्ता केंद्रीय जावन क्रायस्ट सेंटर जावन आमी जियोंक वावरूंक साध्य ना म्हणटा. त्या लागून पवित्र आत्मा आमचें जिवीत क्रिस्ता केंद्रीत आमी जावन जियोंक आमकां सकत दिता. तर ह्या घडी आमी सगळ्यांक दिबी घालया, सगळ्यां आमी दिबी घालया, आमचे दोळे आमी दांबया, आमचे दोनी हात साध्य तर आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया. मोगाचें ह्या घडी आमकांत त्या पवित्र आत्म्याक परत आमी समर्पण करया. आमचें सगळें जिवीत आमचो दिसपरतो वावर आमकां कितें जबाबदारी आसा, जावं आमच्या कुटुंबाची, जावं आमच्या कम्युनिटींत, जावं आमकां इस्कॉलाची, जावं आमकां आनी कितें जबाबदारी आसा तें सगळें ह्या घडये पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक कृपेक आमी समर्पण करया. सोमयान म्हणली उतरां देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. आमचेरी त्या देवाचो प्रेरक आत्मो आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर आमकां हें समजलें आमी वळखून घेतलें आनी ह्या कृपेक सक्तेक आमकां समर्पण केलें जाल्यार आमी कसो हर एक वावर तो फळादीक जाता, तो आशिर्वादीत जाता, तो बरोंतलो बरो जाता आनी यशस्वी आमची जाता. मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या घडये आमी दोळे दामून आमकां परत सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करतना आमचें सगळें जिवीत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमचो दिसपट्टो वावर जबाबदारी ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमकां कितें उणेपण आसा, अस्गतकाय आसा, वायट आसा आमचें तें ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाल भावन आनी भयणीनो, कितें समस्या आसा, कितें बेजाराय आसा, कितें दूख आसा, कितें पिडा शिडा आसा वा सलवणी आमच्या जिवितान आसा, सगळें ह्या घडये ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. तो आत्मो, तो पवित्र आत्मो, तो प्रेरक आत्मो, ती सकत ती कृपा आमचे थंय आसा. मोगाचें न्हू आमकां कांय उणें ना, आमच्या सांगात ती कृपा सकत आसा. ह्या घडी आमी ते वळखून घेवया, त्या कृपेक आमकां आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू आख्खो संवसार, सगळी पवित्र सभा, भारतीय पवित्र सभा, आमचो राज्य, आमचो देश, आमची मंगळूरची पवित्र सभा, आमच्या गवळी बापांक, आमच्या याजकांक, धार्मीक भाव भयणीक, आमच्या भवार्थी भाव भयणीक हर एकल्याक त्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. हे वरास कुटुंबाचें वरास, आमची कुटुंबां त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक कृपेक आमी समर्पण करया. हर एक कुटुंबाचें जिवीत तो पवित्र आत्मा सोलोवन व्हरून दी, पवित्र आत्मा सोलोवन व्हरून दी, पवित्र आत्मा सक्तेन भरून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. मोगाचें न्हू आज आमी प्रत्येक जावन तरणाट्यां खातीर मागया. तरणाट्यांचें जिवीत, भुरग्यांचें जिवीत देवाचें दिल्लें तें मोलादीक देणें ह्या आमच्या तरणाट्यांनी पवित्र आत्म्याक उलो मारून पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांचे दिसपट्टे जिवीत जियोंक हर एक वावर तांचे शिकाप जावंक बरो, हर एक कितें आसा त्या पवित्र आत्म्या सांगता, पवित्र आत्म्या सक्तेन करूंक पवित्र आत्मा तांच्या मतीक उस्वाद दिवं दी, तांच्या सांगता रावूं दी म्हणून ह्या तरणाट्यांक, युवासनांक विशेष तरेन आज पवित्र आत्म्याच्या कृपेक सक्तेक आमी समर्पण करया. ह्या युवासना खातीर मागया, तांचे जिवीत नंदन जावच्या खातीर, तांचे जिवीत पवित्र जावच्या खातीर, तांच्या मतीक उस्वाद मेळच्या खातीर, जाणवायचे देणे मेळच्या खातीर, कृपेचे देणे मेळच्या खातीर ह्या युवासना खातीर आज आमी विशेष तरेन आमी मागया. मोगाचें न्हू कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां, तांकां तांची तेसां ह्या घडये उडास करया. तांचे खातीर आमी विशेष तरेन मागया. मोगाचें न्हू ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमच्या वालच्या खातीर त्या सोमया कडेन मागया. त्या सोमयाक थंय तो प्रेरक आत्मा आसलो, त्या प्रेरक आत्म्यान सोमयाक बरयलें, तो तसो सोमी ताच्या आत्म्याक आमकां हर एकल्याक धाडून ह्या घडये अभिषेक करून दी. त्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन कृपेन ह्या घडये आमकां हर एकल्याक बरोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. मोगाचें न्हू आनी ह्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. ते पवित्र आत्म्याचे जर सकत आमच्या ते वालच्या खातीर आमी ह्या घडये मागया. मोगाचें त्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरच्या खातीर, त्या पवित्र आत्म्याचे सांगता आमचे दिसपट्टे जिवीत पवित्र नंदन जावच्या खातीर, हर एक आमचे जिवीत सोलोवन
करच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमी उलो मारया मोगाचें आमचें समर्पण त्या पवित्र आत्म्याक करया आमच्या कुटुंबाचें समर्पण करया मोगाचें आणि ह्या घडये विशेष तरान आमी त्या पवित्र आत्म्याक मागया सुमया कडेन म्हणया धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर आमच्या हर एकल्याचेर त्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडये देवय आमचेर त्या पवित्र आत्म्याक सक्तेन करप्यान आमकां बर म्हणून ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया मोगाचें पातयेन भावार्थान आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत करपा आयल्यार कितें सवून पण ना मोगाचें तो आमचो इश्ट आमचो मजत आमचो सांगाती जावन आसा त्या देखून आमचें जिवीत ताका समर्पण करून ह्या घडये विशेष तरान त्या गुरपेन सक्ते खातीर आमी मागया मोगाचें ह्या घडये पवित्र उदक हांव तुमचे सनायता ह्या पवित्र उदका मारी पात्र त्या पवित्र सकत करपा आमचे थंय वालता म्हणल्यार आमी उडास दवरया हे पवित्र उदक ती करपा आमचे थंय वालचे खातीर आमचेर अभिषेक करता स्वामी आमचे मुखांत आनी त्या देखून हे पवित्र उदक आमचेर पडटा आसतना त्या पवित्र सकत अनुभव ह्या घडये आमी करूंक घे पळयत करया मोगाचें तुझ्या आज्ञा दाड तुझ्या मोगळाची या घडये अंगस जमलेल्या या हरी एका भाव बहिणी दाड तुझ्या आत्म्याक सोनिया या भाव बहिणीचे दाड तुझ्या आत्म्याक प्रत्येक जण आमच्या युवा जनांचेर आमच्या भुरग्यांचेर दाड सोनिया ताचे जीवित तूं चलोवन ताचे जिविताक उजवाड दी सोनिया तांणी वायट वाटेन वांगड्या वाटेन वड आसतना सरक्या वाटेन सोमकोग एका बऱ्या फुडाराचे सोमकोग एक बरें क्रिस्ती जीवित जिवन जेजू क्रिस्ताक साक्ष रावन या युवा जनांक अभिषेक सोनिया दाड तुझ्या आत्म्याक सोनिया अंग जमलेल्या हर एका भाव बहिणीचे दाड सोनिया विविध माध्यम मारी आज जावतल्या हर एका भाव बहिणी दाड सोनिया ताच्या कुडींत बरी भलायकी ह्या घडये वाळोवन दी सोनिया कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या घडये तुज्या नांवान मागता सोनिया तुज्या नांवान मागता नफाईस जावं दी सोनिया बरी भलायकी मेळोवन दी सोनिया तुज्या नांवान तुज्या पवित्र नांवान मागता सोनिया तुज्या आत्म्याक दाड सोनिया दाड तुज्या आत्म्याक सोनिया तुज्या नांवान मागता सोनिया बरी भलायकी बरेपण हांगासर जमलेल्या हर एका भाव बहिणीच्या कुडींत ताच्या शिराशिरांनी ह्या घडये वाळोवन दी सोनिया अभिषेक सोनिया Jesus, pour out your spirit, Lord. Anoint Jesus. Anoint each and every one of those present. Pour out your spirit, Lord. Lord, pour out your spirit. Jesus, anoint Jesus. Anoint Jesus, each and every one. Especially our youth, Lord. Our children, you anoint, Lord. Be with them, Lord. Be with them, Lord. Guide them, Lord. Fill their life with your spirit, Lord Jesus. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. Pour out your spirit, Lord. Lord, pour out your spirit. Anoint them, Jesus. Anoint them, Jesus. Heal them, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord Jesus. Pour out your spirit. Abhishek Somya. Oh, Somya, Jesus. Pour out your Lord. Pour out your spirit, Lord. Oh, Somya. Abhishek Somya. Abhishek Somya. Hallelujah. एक घडी आमच्या दुनियात आमच्या अर्ध्याचेर आमी दवरया सोमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक येता आमकां आपट सोमया आशिर्वादीत कर आमचे संगी राव आमकां हर एकल्याक तूं सांबाळ तुज्या कुरप्यान बरमून परत एक घडी आमकांत ताच्या पांयान ताला समर्पण करया ताचे आशिर्वाद घेवंक आमकांत आमी आयती करया
ora sacramenta sesanaman karu प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून स्वभाव सदांच आमचेत आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. उभी राहूया. Hatuban sa mga kaarsiya. Alleluia, 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 alleluia. Bapak, Putra, dan Putri, Amin.